विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय संक्रांती. एक सूर्याले पथ बदलावणे म्हूण जेत्ताना ताका एक संक्रांती म्हणून नांव दवरलां. तशी मकर संक्रांती म्हणजे आमगेले हिंदू भितरी एक व्हड परब जावन आमी आचरण करता. ती आमकां परब जावन आचरण करच्याक पुरा विशेशाची तसले कडेन एक सूर्याल पथ बदलावणेचे विशयांतू आमी अत्यंत स्वागतारी ते बदलावणे आमी स्वीकार करता. ती हें जनवरी 14 तारीखेक मकर संक्रांती येता. प्रतिवर्ष जनवरी 14 तारीखेकची मकर संक्रांती येवचे. मकर संक्रांती म्हळ्यार सगळेची देशाद्यंत मकर संक्रांती एक मकर संक्रमण विजृंभणेरी एक चंदायेरी एक आचरण करताची. उत्तर भारता सायडांनी गेल्यार तेकडे पोंगल म्हूण सांगतात. एकडे हांगा आमगेले आंध्रांतू तमिळनाडांतू पुरा पोंगल म्हणटा ती. आमी हांगा संक्रांती म्हणटाची. तांतू घरान घर सवाशिणी आपोवन वोंट दिवची की. आनी महाराष्ट्रांतू तीळ गोड खाया गोड गोड बोला म्हूण सांगचे एक क्रम आसा. कित्याक म्हळ्यार शिंयां वेळू तशें देखून तिळू त्या आंगा भितर आमकां तीळ खाल्लो म्हूण जाल्यार आमगेल्या आंगा भितरी चर्मा भितरी एक तेल्लाचे अंश उत्पादन करता म्हणजे एक भरवसेरी एक नंबिकेरी त्या वेळार तिळाचे कसने दिवचे एक संप्रदाय आसा. आनी केलो कडेन गोड्डा साखरे अच्चू तांतू चंद चंद बॉम्ब्याचे आकाराचे अच्चू पुरा करताची. तशी पुरा कडेन तांगेल रितीरी एक एक नमुन्यारी एक एक रितीरी संप्रदायबद्ध जावन घेवन संक्रांती आचरण करताची. आमगेर कडेन खिचडी करता ती पोळ करताची. पोंगल म्हूण तीख खिचडी करता ती. गोड खिचडी करता ती. आनी सवाशिणी पुरा आपोवन घेवन होंटी भरची मात्र न्ही घरान घर वचून घेवन चेडूवान ते तिळू आनी साखरे अच्चू गोड्डा कुडको खोबरे कुडको ते पुरा एक पॅकेट करून घेवन ते वांटून येवचे. एळ्ळू बिरुदू म्हणटा ती घाटवेर ताका ते करचे पुरा तांगेल बट कसल संप्रदाय आस की कोरणे येयलस की तशी कोरून घेवन येताची. आनी विशेश जावन आमगेले उडपाचे संक्रांतीक 3 रथ उत्सव तांडिता. ती 3 रथ तांडून एक उत्सव करताची. त्या पळोवच्या मात्र खंयचेय गांवांत नातिल्लो नमुने उत्सव तो. भोवशा जगन्नाथपुरी नंतर 3 रथ एके पंथ तांडूच्यो उडपांतुकी म्हूण हांव लेखता. ताजे एक चंदाई ते उडपा आशिल्लें मात्र कळचें. कित्याक म्हळ्यार नित्योत्सवा गांव आमगेलो. संक्रांती उत्सवाक 7 दिसां फूड दोखून 6 दिसां सप्तोत्सव म्हणटात ताका 7 दिसाचे. तांतू 6 दीस दोखून नित्य उत्सव आसता. एक सान रतू एक हदू रतू नित्य येता. मुख्य प्राणू अनंतेश्वरू चंद्रेश्वरू बैसून रथबिदी येवन थंय वजननी लासून थंय ताका दृश्टी काडची म्हणून ताका अवंगलनी लासून पटाकेनी मारून जे वयरी ताजे चंदाय फुलां बुट्टेनी सकड मारून सकड कोरून रथ तांडून त्या वापास वचताना ताजी एक चंदाय उडपाचे त्या रथाची ताजी चंदाय सांगच्याक शब्द पावना. कडेक संक्रांती दिवसू ब्रह्मरथार बैसून कृष्ण येता. ब्रह्मरथार बैसून कृष्णान येवन ते रथबिदींतू एक जाग निर्दिश्ट जाग आसता राबोवच्यो. ते निर्दिश्ट जाग्यार सुरवेक सान रथ येवन राबता. मागीर हदू रथ येवन राबता. तेन्ना आमकां सान रथान येवन राबताना तोची रथू एक नमुने व्हड दिसता आशिल्लो. हदू रथ येवन राबताना सान रथू सानू दिशा सुरू जाता. ब्रह्मरथ राबून येवन राबताना ताजी एकाडोसूची हदू रथ आनी सान रथू कांय न्हयशी दिसता. कशी देवाल येद्राक देवाल अगाधते येद्राक आमी मनुश्य म्हणजे क्षुल्लक जावन दिसता की तशीची ह्या ब्रह्मरथार कृष्णार बैसून येताना आमी मात्र न्ही त्या बाकी दोनी रथ वरेन सान दिशा सुरू जाता.
भारी एक चंदाय उत्सव तो 3 रथ येवन रावची म्हळ्यार एक जनसंदणी कितले जत्ता उडपान तूं खंयची खंयची गांवची लोक एक तुमकां चत्रां जाय तर होटलां जाय तर रूम मेळच ना ताजी चंदाय पळोवच्याक आमकां घरा लागींची वचून आमी राबून पळयता ती भारी एक चंदाय ते 3 रथ येवन राबून ताजी मागीर ताका आरती ताजी एक ते वाद्यघोश त्या स्वाम्यान पुरा रथबिदी चमकून येवचे ह्या पुरा एक चंदाई खंडीत जावन भारी एक आमी संभ्रमारी एक पुण्यवंत म्हूण लेखून घेवन आमी तांतू भागवयसता ती रथू बायसरचे फुडे कृष्णा मठांत तूं देवान बायसरली मागीर तळय उत्सव म्हण करता ती देवाक आणू तळयेन तूं दोणीर बसकारांक घेवन सुत्त काडटा ती तेन्ना सगळे तळे सुत्तू बैसून घेवन पुरा जन ते उत्सव पळयता ती ते भेडी मारून ताजी एक चंदाई ते तळे सुत्तू देवान वचून सुत्त काडून मागीर येवन मागीर रथार बसचे ते स्वाम्यान व्हरून घेवन रथार बसकाराचे मागीर उत्सवाचे पुराचे नमुन्याचे स्वाम्यान येवचे आनी ते पुराची ते कामाचे एक जन आसता ती ड्युटीक धरतले हान्नी तान्नी पुरा ते घंट्याक तांणी तयार जावन आसून एक चंदाय तो उत्सव येवन घेवन ह्या सायड येवन राबून ताजी मुखावेल ते पुरा प्रक्रिया आसा ती आनी देवान अशें येताना 8 मठांतूल स्वामी तांगेल्या मठा लागीं देवान येताना आरती घेवन भायर राबताची आरती घेवन भायर राबून स्वता आरती करताची देवाक तांगेल्या मठा भायर येताना मागीर देवा हांगा येद्राक पुराची चेडवांक ते पळोवचे ते हाजे फुलाचे हे पावस पळोवच्यो ते घुंचे हें ते चेडवांक देवाक पळोवन घेवन कृतज्ञ जावचे वालगडी आनी परगांवां दोकुनाय जन तेवें आमी लागीं राबून आसतना आमकां म्हणटा ती देवा कृष्णाल गांवां राबिल्ले मनशां तुमी कितलेक नमुने पुण्य म्हणटा म्हण घेवन ते जावन रथ वचून घेवन थंय वचून पावतरी देवस्थाना भितरी भट्टांक गेले कसकीपुराची एक क्रम आसा स्वाम्यान एक मनशा एक स्वाम्यान आनीक स्वाम्या माळ घालचे तांकां स्वागत करचें हें पुरा करून घेवन भारी एक चंदाय री थंय मुखावेल कार्यक्रमय जाता ते मुखावेल कार्यक्रम जावन त्या पुरा जाले मागीर संक्रांती उत्सवा नंतर त्या दिसू हेर्दुसू हगलुत्सव आसता हगलुत्सवा वेळाक देव खंय राबना रथबिदी दोकून देवा रथा हांगा गर्भगुडी दोकून भायर हाडल उत्सव मुर्तीक शिदा ब्रह्मरथारी बसकाराचे ब्रह्मरथार बसकार आयले मागीर थंय हें फलवस्तनी उडयता ती फलावळी हें त्या परा उडयता ती त्या विंचुच्याक ते देवाल प्रसाद म्हण विंचुच्याक मस्त जन येता ती दुड्ड दिता उडयता ती फलवस्त उडयता ती देवाल प्रसादा उंडी उडयता ती स्वामे रथा वयर राबून नमुनवान सकट उडयता ती ते विंचून ते जागृतीर जोपानारी दुड्ड मेळ्यार ते व्हरून घेवन तांगेले हाजे तिजोरी भितर दवरची की फ्रुट्स मेळ्ळ्यार त्या दिसाचे आजी वट्टूक बरसून घेवन खावची की एका सुतमुत आशिल्लें वांटून दिवची की हें पुराय एक चंदाई निजावन ते एक दोळ ते तितले ते वत आसल्याची कोणाकय ते वत म्हूण मनावचें ना ते चंदाई तितले भितर वयर दोखून गरुडू येवन घेवन 3 सुत्त काडटा म्हणून रथा वयरी प्रतिती देवान येवन हगलुत्सवाचे हाजे वयर बसतरी आनी मकर संक्रांती दीस देवान रथार बसतरी गरुड येवन सुत्त काडटा म्हणचे एक प्रतीत आसा आमी पळयता ती गरुड येता सुत्त काडटा आमी पळयताची ते निजावन ते आमगेले नंबिके तक तशी की ते पुरापण ताका तशी गूंत की म्हाका गोतना जाल्यार गरुड येता म्हणचे निश्चय जावन घेवन येता गरुड येता सुत्त काडटा 3 की 4 की सुत्त काडटा आनी गरुड वता मागीर हें पुरा प्रक्रिया जाली मागीर उत्सव तांडिता ती रथ तांडिताना रथ खंय राबनाचे रथ तांडून 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 वो पास व्हरून घेवन सुरवे बाय सरलेले कडेन राबोवची थंय रथा राबोवची ना सुरू जालेलो रथ तांडून व्हरताची फुडें आमी सान्नासतना रथाक सोनालिंग मारता आशिल्लीं ती जाल्यार ते सोनालिंग मारची म्हूण केलो जाणां पोखरीन
त्या भितर बशील भट्टांक हक्का तक्का पुरा मारू सुरू केलं म्हणून आतां सोनालिंग मारूनच कसं फलवस्त मारूनच म्हण केला इथं म्हणे सोनालिंग मुळां दुखून सम मारली म्हूण जाल्यार लागल्या सम दुखता त्या दुखून त्या मारूनच म्हणून गे न्हू आतां तें बॅन केला तांणी आस्त फूड पापतांनी एशी करून घेवन ते रथाच्या सुत्ताक बुटी धरून घेवन बसता आशिल्लीं तांकां लागच्यानच भितर येवन पडूनच म्हणून गे न्हू मागीर त्या रथान वचून थंय राबली मागीर पुरा जनान ते देवाल वट्टू ते वचून न्हांवच्यास हगलुत्सव जालें मागीर तळयेन तूं पुरा जन बुडकी घालून घेवन न्हाताची ते जालें मागीर हगलुत्सव जालें मागीर जेवण आसता जेवण म्हळ्यार कसल जेवण कितले जन खंयचे खंयचे लोक परगांवचे लोक हांगाच्यो राशी राशी जन पुरा कडेन जेवण म्हळ्यार अगाध ते कटार हें तें सांबारू सारू ते रांदयो ते परत आदलागीची गोशाले येद्राक रांदप करता आसता ती ते आयदनां साईजनी पळयल्यार निजावन उडपान ते ह्या नमुन्याचे एक चलतुवे म्हूण घेवन त्या नमुने अगाध जावं घेवन थंय रांदप करताची ते रांदप करून घेवन आयिल्लें पुरा जेवण जेवता ती त्या दिसू ब्राह्मणाक हांकां तांकां म्हण न्हय पुरा जातीच्या काही वाडताची तांतू कृष्ण म्हणून सर्वालो कृष्ण हांगेलो तांगेलो म्हण न्हय सर्वालो इथे म्हळ्यार कनकदासा वलवलल मनीस त्या दुखून पुरा जनाक तो मेळटा म्हूण घेवन एक अजवेरी भारी एक जेवणाचें एक विशेष जावन घेवन एक जेवणा प्रक्रिया थंय चलता ताजे मागीर येता प्रकार सांत एक राशी सांत बसून आसता जनान परगांवां दुखून आयिल्ल्यान आमी गांवच्यान ते मकर संक्रांती आयिल्ली सांतेन तूं त्या संक्रांती उत्सवाक एक उडगासाक म्हूण घेवन कांयपणी घेवचे एक क्रम आसा तशी कसनेपणी घेवन घरा वताची भारी एक संभ्रमा उत्सव पर्यायू जानेवारी 18 तारखेक 2 वर्सां एक वेळा येता तशी प्रति वर्स संक्रांतीक 14 तारखे येता ते संक्रांती आनी पर्याया मध्य तूं आनीकय इतलो उत्सव आनी इतले कार्यक्रम जाता आसता त्या दुखून उत्सव नगरी सांस्कृतिक नगरी आनी सदा कसने पुणी एक कार्यक्रम चलतो आसूचे आमकां खंयी पुणी एक भायर वच्चा म्हण दिसल्यार कांय एक कश्ट ना अशी पुरा नमुन्याचे वेवस्थेन तूं आमी वचून पळोवन घेवन आमी संतोष भोगता आसले एक कृष्णाल गांवांत मकर संक्रांती उत्सव हे उत्सव निजावन पुण्यवंतांक पळोवच्याक एक भाग्य त्या दुखून आमी उत्सवा खातीर मस्त कश्ट भोगता म्हण ना रथबिदी गेल्यार विशाल रथबिदी आसा थंय राबून घेवन खंयच जाल्यार पळयल्यार धन्य जावेत कृष्णाकय पळयत उत्सवा वेळाक जन केलो जन उत्सव पळयता आनी वता शिवाय कृष्णा म्हणटा भितर जेवणा वेळाक वता ती त्या दुखून कृष्णा पळोवच्याक कांय कसने कश्ट जायनाशी कृष्णा पळोवचें जाता म्हूण सांगून सर्वजन जिवनांत एक पंथा पुणी उडपा कृष्णा मठाचे एक मकर संक्रांतीचे ते 3 रथा उत्सव पळोवच्याक मन कराची आमगेले इतले लागीं इतले चंद एक उत्सव जाताना इतले संभ्रमार जाताना आमी ते दोळ्याक दोळ भरून पळोवन आमी एक आनंद भोगता जाल्यार अति मुख्य उत्सव उडपांत मकर संक्रांती दीस जाता हांव मकर संक्रांती संभ्रम उडपा आसल्या म्हणके तुमकां खंय पळोवचें मेळना म्हूण सांगतची म्हगेलें हें 2 उत्तर हांगा राबयता सगळ्यांकय देव बरें करो सगळ्यांकय नमस्कार